दर मेळना. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर हाडा. आमी कॉन्ट्रॅक्टर हाडलो पूण सरकारान आमकां सांगना त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें कितें जालें. त्या कॉन्ट्रॅक्टरा आमी पर्सनल घेवन सीएमा फुडें मेळ्ळे. तेणी सांगलें तुजो प्रस्ताव दी तो कॉन्ट्रॅक्टराक. त्या कॉन्ट्रॅक्टरान प्रस्ताव दिलो आनी ताका सांगलो तुजो प्रस्ताव एकदम बरो आसा. म्हणजे तेणें वर्सा 1.25 कोटी रुपया सरकाराक भाडेपट्टी हे फॅक्टरीचेर दिता अशी कबुली दिल्ली. आनी हांगचो जो स्टाफ आसा तो सुद्दां आपल्या जाय तसो आपूण युटिलायज करता आनी आमचें गोंयचें ऊस क्षेत्र वाडयता हें प्रॉमीस केल्लें. आनी सीएमान ताका आमचे उजेर सांगलेलें एका म्हयने भितर आपूण कितें करता. कित्याक आपूण तुका तडकाफडकी जर फॅक्टरी दिली जाल्यार विरोधक आहा ते टिका करतले तुजे कडल्यान कितें तरी घेतलां आनी तुका डायरेक्ट दिल्या तेन्ना आपूण प्रोसेस कंप्लीट करता. आतां सरकारान विचार करपाची गरज आसा. आमचे उजेर सांगलें त्या कॉन्ट्रॅक्टराक तुका म्हयने भितर दिता आनी तो चलोवपाक तयार आसा. आज आमची शेतकाऱ्यांची मागणी इतलीच आसा. ऊस क्षेत्र गोंयांत चालू उरोवन उसा मार्केट मेळपाक जाय. तें सरकारान करचें किंवा प्रायवेटान करचें. सरकाराक शक्य ना हें दिसून आयिल्लें आसा. तेन्ना सरकारान सांगलें आमकां कोणूय जर ही फॅक्टरी चलोवपी तयार आसा जाल्यार हाडा. म्हणटा आमी हाडलेलो तेजें कितें जालें तें आज पर्यंत सरकारान जाहीर केल्लें ना आनी आमकां कळयल्लें ना. आनी जो पर्यंत तें कळयल्लें ना आनी फॅक्टरी बंद म्हणून आमकां शेतकारांक सांगलेलें ना तेन्ना आमकां दिसता सरकारान एक तर आमकां जाहीर करचें गोंयकारांक ही फॅक्टरी बंद आसा. आज आमी बंद केल्ली आसा. ह्या फुडें तुमी ऊस रोवं नाका अशें स्पश्ट सांगपाची गरज आसा. सरकार चलता जाल्यार अंत्योदयातलो भितरलो सगळ्यांत शेवटचो घटक हो शेतकरी. गोंयांत सादारण 67 काय 70च्या आसपास आमी शेतकरी आसात. तितून आमी 900 ऊस उत्पादक आसात. गेली 5 वर्सां आमी हे ऊस उत्पादकांक संजीवनी रिवायव जातली काय कितें ह्याच प्रश्ना फुडें नाचत आसा. वेळोवेळी आमी हांगा मिटींग घेयत आसा. सरकार दरबारी आमचे प्रयत्न चालू आहा. मोर्चे काडले, रस्ते आडायले, आमकां भितर ओडयले. हे अंत्योदय तत्वाचेर चलपी जर सरकाराक जर खरीच जर आमची जर कळकळ आशिल्ली जाल्यार आज हो प्रश्न सुटाव जाता आशिल्लो. 5 वर्सां भितर सरकारान आमकां कमिटमेंट केल्लो की 3 वर्सां भितर आपूण हो कारखानो सुरू करता. आनी त्या तत्वा लागून आमी 5 वर्सां पर्यंत कंपल्सरी सरकारा कडेन मान्य केलें. पूण आयचे घडीक आयज जर विधानसभेंत जर कांय स्टेटमेंट जर आयकले जाल्यार सरकाराची अजिबात इच्छा ना हो कारखानो सुरू करपाची काय अशी लक्षणां दिसतात. कित्याक विधानसभेत उतरा वयल्यान कळ्ळां की हांगा वेगवेगळे आनी वेगळेच कितें प्रकल्प सुरू करपाक ते पळयतात म्हणून ह्या जाग्यान म्हणलें तेणी. तर अशें दिसपाक लागलें की संजीवनी तेणी सायडी काडून उडयल्ली आसा. संजीवनी सरकारान चलोवणी शेतकारान चलोवणी शक्य ना म्हणून सरकारान आपल्याच्या ताब्यान घेतली. सरकारान घेवन सरकारूय ती चलोवपाक शकलो ना. मागीर ताका लागून तेणी PPP तत्वाचेर ती कारखानो सुरू करपा खातीर FRQ कितें मागयले. बिडर येयले. बिडरांची तेणी कांय एक्सेप्टन्स केलें ना. अर्थसंकल्पान म्हणटा तशें तेंचे बद्दल आमकां कितें घडलें म्हणून ती फुडली कांयच गोश्टी सांगल्यो ना. आमी तांकां कॉन्ट्रॅक्टर हाडून दिलो. तेकाय तेणी एंटरटेन केलें ना. म्हणजे हे एकंदरीत जर पळयलें जर जायत जाल्यार सरकाराचें धोरण हे कारखानो सुरू करपाचें ना हे निश्चयात्मक आमी केल्लें आसा. ही जमीन संजीवनी जी आसा जवळ जवळ 15 लाख ही फॅक्टरी भितर आसा आनी फार्म आसा तें 2,40,000 17,40,000 संजीवनी जमीन आहा. सरकारान जमनीक बाकी कितें करचें आमची कांयच ऑब्जेक्शन ना. पूण जी आमची फॅक्टरी चाव आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर ओल्ड जो आसा फॅक्टरी खातीर तें सांबाळून दवरून परत गोंयांत फॅक्टरी चालू जावची हे मतां आमी आसा. आनी ताका लागून आमी शुगरकेन कल्टिवेटरा तेणी एक हाड म्हणटरी एक कॉन्ट्रॅक्टर हाडलो. सरकाराक दिलो. सरकारान हा म्हणलें आनी ताका अजून कांय ग्रीन सिग्नल दिलें ना. सरकारान बाकी जमनी कांय करची न्हू अशें म्हाका शेतकार ना. पूण संजीवनी चालू जावची आनी आमकां पर्याय मेळचो ऊस लावपा खातीर. ज्या भागांतल्यान हांव येता वाडे भागांतल्यान जावन नेत्रावळी त्या सांगी भागांत 500 ऊसा शेतकार आसा. तेन्ना शेतकारां खातीर हें लास्ट वर आसा की कंपेसेट करता म्हणटा त्या हितून भितर आमकां चालू करता म्हणली तें उतर सरकारान पाळचें ही आमची मागणी आसा. बैठकीन आमचो निर्णय जाला तो आमी आतां इतले प्रयत्न करून आमी ट्राय केली सगळें केलें पूण आमचो प्रयत्न आमकां यश मेळना त्या प्रयत्नाक. म्हणून आतां आमी हितूंतल्यान कायदेशीर आमी तांकां एक नोटीस दिवन कित्याक आमकां आमी कितें दाखोवपाक जाय त्या लागून आमी कायदेशीर नोटीस दिवन आमकां फॅक्टरी चालू जाली जाय तुमी करता काय ना हे आमी तांकां नोटीस दितले. CMक दितले, एग्रीकल्चर डायरेक्टर दितले आनी बाकीचे कोण कोण खात्या तांकां दितले. एग्रीकल्चर मिनिस्टराक एक दितले आनी तेजे आमी वाट पळयतले. कितली गायडलायन दिता तुमी? आमी एक 15 दीस सरकाराक. हय 15 दिसांनी डेडलायन दिवंक दिली. 15 दीस म्हणजे कितें तें आमकां ते कायद्याचें आमकां खबर ना न्हू त्या हेच्या तुमी प्रमाणे कायद्याची बाजू घेतली कोणाकडे आयकून कोणाकडे? हय कोणाची बाजू घेवची पडली ना कित्याक आमी पळयलें न्हू आतां म्हणजे थोडे फार्मर कायद्यान या म्हणून आमी तेंच्या उतराचेर आमी कायद्यान आतां वचपाचें ठरयलां.